दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नमान तुका पवित्र कुर्सा, नमान आमच्या मोगा गुर्ता, नमान कुर्सा जैते वंता, नमान कुर्सा आमच्या सौम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्सा आत्मानाता निवरान मान फावो केलो, कष्टा मरणान सर मनशांक बरवो सवू देलो. नमान तुका पवित्र कुर्सा, नमान आमच्या मोगा गुर्ता, नमान कुर्सा जैते वोता, नमान कुर्सा आमच्या सौम्याच्या. भाग्यवंत कुर्साचे जैत. जेजूचो पास्काचो मिस्तेर म्हणजे ताची जिणी, ताचे कश्ट, मरण आनी जिवंतपण आमकां सासणीक जिविताचें उगम आनी बासावणी जावन आसा. सर्व महिमे भरीत मिस्तेरांचो सासणीक आनी बाळवोंचो संकेत जावन आसा कुरीस, जाचेर संवसाराची सोडवण उबी जाल्या. पातकां आनी मरणा वयर कुर्साचें जैत संपूर्ण जावन आसा. हें संपूर्णकायेचें जैत पवित्र सभा आयच्या फेस्तांत संभ्रमता. सुरवेर ह्या फेस्ताक कुर्साच्या वैभवाचें फेस्त म्हूण आपयतले. वैभव म्हणजे उन्नत स्थानाक दवरचें, प्रामुख्य स्थान दिवचें, उंच उबारचें. हर एका भावार्थ्याक हें फेस्त 4 वांट्यांनी प्रामुख्यता दिता. पयलें त्या कराळ शुक्रारा काल्वारीक उबारिल्लो कुरीस कश्ट आनी लज आटापता. जाल्यार हो सॅक्रिफीस बापाचो मोग आटापता. बापाचो मोग मनशा कुळा खातीर कुर्सार उबारिल्लो आसून जेजू त्या पुलपुत्रांतावन ताच्या जिविताचो अप्रतीम प्रसंग दिता. ताणें दिलें, ताणें बोगसिलें. हर एक ताच्या गायांतावन वाडली कुरपा. ताचे कुशीतावन पवित्र सभा जल्म घेता. आपलो अखेरीचो उस्वास सोडच्या पयलें तो आपले आवयक मोरयेक मनशा कुळाची आवय करून दिता. निजायकी कुरीस जैताचो संकेत. त्या कुर्साचे उबे रुकाड मनशा आनी देवा मदलो बांद पिंतरावन तो देवा तावन विंगड करूंक जायना म्हणलें कळयता. दुसरें, पवित्र सेपुल्क्राच्या इगर्जेंत कुर्साचें प्रतिश्ठापन. 320 आनी 6 इसवेंत राय कॉन्स्टंटायनाची आवय राणी हेलेनान काल्वारीचे 3 कुरीस सोदून काडले. तिनूय कुरीस एका थोंट्यान आपडतना जाल्लें अजाप खरो कुरीस खंयचो म्हणलें कळीत जालें. तिणें आपलें रावळेर भाग्यवंत कुर्साची इगर्ज जावन परिवर्तन केल्ल्या ह्या इगर्जेंत तिणें तो नीज कुरीस वैभवान उबारलो. तिच्या प्रयत्ना वरवीं त्या कुर्साचे कुडके संवसारभर क्रिस्तांवांनी व्हेले. सांजू हांव क्रिजोस्तमान सांगचे प्रकार त्या कुर्साचे ल्हान ल्हान कुडके भांगाराच्या ल्हान पेटुलांनी घालून गोमट्याक घालतले. ह्या नीज कुर्साचो एक वांटो जेरुजलेमांती दवरलो. पूण 614व्या इसवेंत परकिया गांवांत जेरुजलेमाचेर दाड घालता आसतना त्या सैनांत आशिल्ल्या जायत्या जुदेवांनी क्रिस्तांवपणाच्यो सर्व संगती नाश करून उडयल्यो.
पर्शियाचो राय कुशरून रुपयाच्या पेटेन दवरलेली नीज कुर्साची रेलीक इराणाक व्हेली. 620 आनी 9 इसवेंत हेराक्लियस रायान परकिया स्वाधन केल्ल्या वेळार नीज कुर्साची रेलीक पयलें कॉन्स्टांटिनोपलाक आनी उपरांत जेरुसलेमाक पाटी हाडून लोकांच्या आराधनाक जैतान परत उबारली. तशेंच हेड्रियानाच्या आदल्या कानुना प्रकार जुदेवांनी जेरुसलेमाक येवंक निशेध घालो अशें रोमाच्या पवित्र सभेक हें फेस्त मेळयलें. तिसरें, अखेरीचे जडते वेळा जैतेवंत कुर्साचो गुर्तो निकोदेमाक जेजूची उतरां. अरण्यांत मोयजेन सर्पाक उबारलेले परी मनशा पुताक वयर उबारतले. ताचेर पातेल्ल्यांक सासणीक जिवीत मेळटलें. निमान्य शुक्राराक काल्वर दोंगरार कुरीस उबारलेल्या वेळा जाल्ले परी अखेरीच्या दिसा लोकांक 2 वांटे करतले. मनशा पुताचो गुर्तू सर्गार दिसतलो. आमचो जागो उजव्याक वा दाव्याक म्हणलें आमी जाणा जायचे. अखेरीक हर एका बावर्त्यान क्रिस्ताचो कुरीस स्विकार करून कुर्सार आपलें समर्पण करी जाय. क्रिस्तांव काळजांनी, कुटुंबांनी आनी आराधनाच्या जाग्यांनी क्रुसिफिक्साक मानाचो जागो आसा. आमच्यो करण्यो आमी कुर्साच्या गुर्तान आराम करतांव. आमी कितेंय केल्यारी क्रिस्ताचो कुरीस घेवन आमी तें करतांव आनी अशें संवसाराचे सोडवणेंत वांटेली जातांव. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 3 13 ते 17 पर्यंत. सर्गीतावन देवून आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी चडोवन गेल्लो ना. जशें मोयजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतलेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमानलेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जाणा जावच्याक. देवाचें उतर हें. निमान्या शुक्रारा दिसा कुर्साचें भजन करून आमी उसारचीं उतरां आबळे रुकाड कुर्साचें ताचेर उमकाडला संवसाराचो सोडवणदार. कुरीस आनी सोडवणो एकाच नाण्याची 2 तोंडां आसले बरी. कुर्सा विने सोडवण ना. आमचे सोडवणे खातीर जेजून कुरीस स्विकार केलो. कुर्सार आपलें जिवीत भेटोवन रगात वारोवन सगळ्या मनशाकुळाची सोडवण केली. ह्या मारिफात देवाचो मोग संपूर्णपणे उगडापें जालो. सांत पावलू सांगता, नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. कुरीस देवाच्या मोगाची रुजवात. जेजूचो कुरीस सोडवणेचो कुरीस. हो कुरीस आमकां देवाची अपरिमीत काकूळट दाखयता. एके वाटेन कुरीस आनी त्या कुर्साचेर जेजूचें मरण आनी ताची सोलवण म्हूण भोगता तरी ताचें जिवंतपण कुर्साचें जैत परगडटा. कुर्सा मारिफात जेजून सर्व कोटेपण आनी वायट सक्तीचेर जैत वेलां, मोरान जिखलां, बरवसो परत लाभला. तर आमच्या हर एका कश्टा दुखांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर आमची दिश्ट कंसव्या. तोच कुर्सार मेल्लो जेजू सर्व बोळ, सकत, बरवसो आनी जैत आमकां दिवं. आज जेजूच्या पवित्र कुर्साची परब संभ्रमून कुर्साक आमी मान करतांव. कुर्सार वळवळोन प्राण सोडतना जेजून दाखयिल्ल्या त्या मोगाचेर
आनी दिल्ल्या बोगसणाचेर नियाळ करन आमचें उपकारी मन दाखोवंक आयची परत आमकां आपोवणें दिता. आपल्या इश्टा पासत जीव दिवच्या मोगा प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण सांगल्ल्या जेजून आपल्या दुस्मना खातीर जीव दिवन देवाच्या अपरिमीत मोगाक तड ना गड ना म्हूण रुजू केलें. अकमानाचो आनी नालिसायेचो संकेत जावन आसले त्या कुर्सार जेजून आपलोच जीव भेटोवन नवो जीव दिलो आनी तो कुरीस पवित्र केलो. पावलान सांगचे परी जुदेव लोक निशाणी विचारतात, ग्रेक लोक जाणवाय सोदतात, पूण आमी जेजूच्या कुर्सा थंय अभिमान भोगतांव. जेजूचो भाग्यवंत कुरीस आमच्या बचावेची सावी म्हणलो गूट समजोन त्याच कुर्सा थंय आमी सर्व आमची पातयेणी दवरया. म्हजो शेसांव कोणा शेता आपणाक सिनकार करून दी. कुरीस आपलो कांदार घेवन तो फाटल्यान मोच्या येवदी. कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेंत कश्टांत दुखांत हांव कुर्साक पोटलून धरता. कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेंत कश्टांत दुखांत हांव कुर्साक पोटलून धरता. कुर्सा बगलेक म्हाका दवर तुजो शिसांव रावच्या खावे. देंवता थंय तावन कोरपे शिवर रावून तरी तुजे सवे. कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेंत कश्टांत दुखांत हांव कुर्साक पोटलून धरता. सोम्या काकुळतामचीकर, सोम्या काकोळतामचीकर, क्रिस्ता काकुळतामचीकर, क्रिस्ता काकोळतामचीकर, सोम्या काकुळतामचीकर, सोम्या काकोळतामचीकर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, सर्गींच्या देवा बापा, काकोळतामचीकर, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, काकोळतामचीकर, देवा पवित्र आत्म्या, काकोळतामचीकर, सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकोळतामचीकर. भाग्यवंत कुर्सा संवसाराच्या सोडवणे खातीर सोम्याच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा क्रिस्तावांच्या बरवश्या आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा पुनर्जिवंतपणाच्या संकेता आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा दगदनी भक्तेल्यांच्या आश्रया आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा कुरड्यांच्या मार्गदर्शका आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा वाट चुकोवन गेल्ल्यांच्या सारके वाटे आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा तोंट्याचे बेतकाटे आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा दुर्बळ्यांच्या बुजवणे आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा बळवंताच्या संयमा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा हंकार्यांक नाश करतेल्या आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा पातक्यांच्या आश्रया आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा
यमकोंडाचेर जैताच्या बोंदेरा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा सैतानाच्या भिरांती आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा तरणाट्यांच्या मुखेल्या आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा कष्टतल्यांच्या बरवशा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा असहायकांच्या दैरा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा पयणारांच्या नेकेत्रा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा बरवसो सांडल्यांच्या बंदरा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा बंदेडेंतल्या सुडके आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा अनाथाचे बापय जावन आसच्या आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा विधवींच्या राखणदारा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा नीतपणाच्या वाटे आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा कोट्यांच्या मुनसोबदारा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा कष्टतल्यांच्या सावकासाये आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा भुरग्यांच्या आदारा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा मनशांच्या बळा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा प्रायवंताच्या बरवशा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा काळोखांत सांपडल्यांच्या उजवाडा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा रायांच्या वैभवा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा संसाराच्या नागरिकपणा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा गुलामाच्या सुडके आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा नेणारांच्या जनवाये आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा आमच्या जिविताचे देखी आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा मार्तिरांच्या महिमे आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा औंकारांच्या निष्कळपणा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा मणियारांच्या आनंदा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा इगर्ज मातेचे बुनियादे आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा संसाराचे सोडवणे आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा नास्तिकांच्या विरोधपणा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा असहायकांच्या बळा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा पिडेस्तांच्या वक्ता आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा कोडकारांच्या भलायके आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा आरिगारांच्या बळा आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा भुकेल्यांच्या उंड्या आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा तानेल्यांच्या उदका जरी आमकां बचाव कर. भाग्यवंत कुर्सा विणगी आसल्यांच्या मुस्तायके आमकां बचाव कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले. बोगोस आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले. दयेन आयक आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले. काकोळत आमची कर. पवित्र कुर्साचे मागणे. ए नमस्कार फावो जाल्ल्या देवा आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता, आमच्या पातका पासत कुर्साचे मरण पर्यंत तूं कश्टलोय. ए जेजूच्या भाग्यवंत कुर्सा, जा तूं करो उजवाड. ए भाग्यवंत कुर्सा, बोर म्हजो आत्मो बऱ्या संगतीनी. ए भाग्यवंत कुर्सा, तुजो शब्द म्हाका आत्मीक जीव दिवं दी. ए भाग्यवंत कुर्सा, तुजो शब्द म्हाका सर्व आपाय आनी मरणांतले राखोवन दी आनी दिवं दी म्हाका ससान सूख. ए कुर्सार जोडलेल्या नजरेतेच्या जेजू, आतां आनी सदांच हांव म्हजो स्वास तुजे आदीन करता पर्यंत म्हजी बिरमत पाव. ए मान फावो जाल्ल्या जेजूच्या पवित्र रक्ता, तुजें मरण आनी जिवंतपण आनी सर्गारोहण ससनीक जिविताक व्हरून पायता म्हणलें बरवसता. क्रिस्मसा दिसा जेजू जल्मल्लो म्हणलें तें खरें. त्यास जेजूक निमान्या शुक्रारा कुर्सार मारलो म्हणलें खरें. जुजे आनी निकोदेमान जेजूक कुर्सा वयलो सकला देंवयलो आनी निकपिल्लो म्हणलें खरें. जेजू जिवन जाला म्हणलें खरें. जेजू सर्गार सोडलो म्हणलें खरें. तो म्हाका म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जावन सदांच राखतलो म्हणलें खरें. ए देवा म्हज्या जेजू क्रिस्ता, म्हजी बिरमोत पाव, माये आनी सांजुजे म्हजे पासत मागा. मोगाळा जेजू, तुज्या कश्टा मारिपात तुजो कुरीस वावोवंक आनी दिवंदी कुरपा हांवें तुजो पाटलाव करूंक. आमेन. क्रुसिफिक्सिमाचे मुखार मागणें. अबळे ये बऱ्या आनी भोव अमृत जेसू, तुजे मुखार सरपडटा आनी म्हज्या आत्म्याच्या खतखते उर्बेन तुजे लागीं मागता आनी परात्ता. खंयचय म्हज्या काळजांत जिवो भावार्थ तीर बरवसो आनी खरो मोग. म्हज्या पातकांची नीज दूख आनी नवे जिणयेची भोवतीर खुशी. जेद्वा आत्म्याच्या वर्त्या बिरमोतीन आनी खंतीन म्हजे इतल्याक चिंता आनी नियाळता. तुजे 5 गाय दोवन म्हज्या दोळ्या मुखार. दावीद प्रवादीन ये बऱ्या जेजू तुजे विशांत म्हणली उतरां. ताणें तोपले म्हजे हात आनी पांय, ताणें मेजली म्हजी सक्कड हाडां. कुर्साच्या जैताचे मागणे. ए नमस्कार फावो जाल्ल्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता, कुर्साच्या मरणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ए जेजूच्या बागेवंत कुर्सा, जा तूं म्हजो कोरो उजवाड आनी त्या उजवाडांत म्हाका सर्गेंची वाट दाखय. जा तूं म्हजी बाचावी आनी सर्व पातकांचेर जैत व्हरूंक म्हाका शिकय. ए जेजूच्या बागेवंत कुर्सा, जा तूं हातेर म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक पाडाव करचें आनी सर विघ्नां अणवारातावन म्हाका रक्षण दिवचें. ए जेजूच्या बागेवंत कुर्सा, जा तूं म्हजो आदार आनी तुज्या सावळेंत विशेव घेवंक म्हाका शिकय. जा तूं म्हजें सर्वस्व आनी ससनीक जिवीत म्हाका लाभय. आमेन. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जैते वता, नमन कुर्सा आमच्या सौम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्सा आत्मानाताव निवरान मान फावो केलो. कश्टा मरणान सर मनशांक बरवसो उदेलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जैते वता, नमन कुर्सा आमच्या सौम्याच्या. कुर्सार उकाड जाले उबे काल्वारी दोंगरार. ताचेर काडलो तो आमचो मोगाड सडवणदार. पृथ्वी आनी मळबा मोदे संसार सरासर. दिता उलो आमा सर्वांक पाटलाव मोजो कर. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जैते वता, नमन कुर्सा आमच्या सौम्याच्या. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जैते वता, नमन कुर्सा आमच्या सौम्याच्या. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी, आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा
आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.